युक्रेनात अडकून पडिल्ल्या सगळ्या भारतीय विद्यार्थ्यांक जाता तितल्या बेगीन घेऊन येयात NSUन मागणी केला। रशिया युक्रेनामध्ये गैर चालू आशिल्ल्यान कितलेशेच भारतीय विद्यार्थी युक्रेनात अडकून पडल्यात। भारतीय विद्यार्थ्यांक हाडपाची मोहीम उसरा सुरू करून थोड्याच विद्यार्थ्यांक सरकारान भारतात हाडले। देखून NSU केंद्रान सरकाराचो निषेध केला। Indian students, bring back 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 Indian students, bring back. NSU Goa are agitating against this incompetence and indifference Modi government over the delay in evacuation of Indian students from Ukraine. तुम्हाला खबर आसतले जवळ 8 दीस झाले अजून आमचे इंडियेचे स्टुडंट्स थंयच सापडला। आमचे गोयचे कितलेशे स्टुडंट्स अजून थंय हा। दे ट्रायंग टू कॉन्टॅक्ट एम्बेसी पूण एम्बेसीचो थंय कॉन्टॅक्ट जायना। एम्बेसी तेंचो फोन कॉल आहा ते उखलना, तांचो फोन डिस्कनेक्ट करता। देर इज नो असिस्टन्स फ्रॉम एम्बेसी। खुबशे स्टुडंट्स हॉस्टेलान अजून लिपून बसलेले आहा आनी एम्बेसी म्हणटा तांकां यू ऑल कम टू द वेस्ट युक्रेन टू द बॉर्डर्स। भुरगे ईस्ट युक्रेनान आहा, भुरगे इन द कॅपिटल सिटी ऑफ क्यू थंय आसा आनी तांकां ऑन देयर ओन दे आर कॉलिंग देम टू द बॉर्डर्स। इट इज व्हेरी रिस्की फॉर अ स्टुडंट टू कम टू गो ऑन देयर ओन टू द बॉर्डर्स। आनी ह्या सिच्युएशनान विदाउट एनी असिस्टंट भुरगे थंय सापडलेले आहा। सो आमचो डिमांड आसा फ्रॉम दीस इनसेन्सिटीव गव्हर्मेंट टू प्लीज इवॅक्युएट दी स्टुडंट एज सून एज पॉसिबल। इलेक्टेड गव्हर्मेंट इट्स द ड्युटी ऑफ इलेक्टेड गव्हर्मेंट टू डू दीस जॉब। आतां कितें चल्लेलें आहा की PR स्टंट चल्लेलो आहा। थोडे स्टुडंट्सांक हाडटा ते आनी व्हडले PR स्टंट करता। देर आर ऑलमोस्ट 20,000 स्टुडंट्स इन इंडिया इन युक्रेन।